मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 3 वळी 1 ते 17. स्वर्गींच्या राजाची परगोटणी. कथन जुआंव बातिस्ताचो उपदेश. त्या दिसांनी जुआंव बातिस्त दिश्टी पडलो आनी जुदेयाच्या अरण्यांत असो उपदेश दिवंक लागलो. जिवीत बदलात कित्याक स्वर्गींचे राज येवचे जाले. अरण्यांत एक ताळो असो आडटा. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. ह्या उतरांनी इजायस प्रवाद्यान सांगून दिल्लो तो होच. हो जुआंव उंटाचे लोवेचे आंगावले न्हेसतालो आनी पेंटाक चामड्याचो पोट्टो बांदतालो आनी तोळ आनी रानवट मोव खावन जियेतालो. तेन्ना जेरुसलेमाचो आनी आख्ख्या जुदेयाचो आनी जोर्दान भोंवतणचे सगळे तालुकेचो लोक ताका मेळूंक वेतालो आनी आपूण पातकी म्हूण ओळखून घेवन जोर्दानांत ताचे कडल्यान स्नान घेतालो. जायते फारिजेव आनी सादुकी स्नान घेवंक येतात तें पळोवन ताणें तांकां म्हणलें, फुरश्यांची जात तुमी. येवचो आसा तो क्रोध वाटायात म्हूण कोणें तुमकां शिडकायल्यात? पूण तुमचें मन खरेंच बदलना जाल्यार ताची पुर्ती फळां दाखयात. आनी अब्राम आमचो बापूय अशें तुमी तुमकांच म्हणू नाकात. तर हांव तुमकां सांगतां, ह्या फातरांची अब्रामाक संसद उत्पन्न करूंक देवाक तांक आसा. आतां लेगून झाडांच्या मुळाक कुराड घाल्ली आसा. म्हणटोच जें झाड बरें फळ दिना तें देव कातरतलो आनी उज्यांत उडयतलो. हांव जिवीत बदलोवपा खातीर तुमकां उदकान स्नान दितां खरें, पूण म्हजे फाटल्यान येता तो म्हजेवून बोळवंत आनी ताच्यो वाणो हातांत धरूंक म्हाका फावना. तो जाल्यार पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां स्नान दितलो. ताची मोडकूळ ताच्या हातांत आसा आनी तो आपलें खोळ नितळ करतलो, आपलो घोव कोडयांत भरतलो आनी तोंड पालवना तसल्या उज्यांत लासतलो. जेजू स्नान घेता. तेन्ना जुआंवान आपणाक स्नान दिवचे खातीर जेजू गालिलियांतावन जोर्दानाशी आयलो. पूण जुआंव ताका आडायतलो अशें म्हणून, म्हाका तुजे कडलें स्नान घेवची गरज आसा आनी तूं म्हजे सुरशीं येताय? पूण जेजून ताका असो जबाब दिलो, तें आतां आसूं दी. अशें करून जें देवाचें सगळें तारुणीक येवजणे प्रमाणें करचें आसा तें सगळें आमी पाळतल्या. तेन्ना जुआंव कबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देंवून येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गांतल्यान एक ताळो असो गाजलो, हो म्हजो पूत सगळे अपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण.